ನಿತ್ಯ ವೇಗಲ್ಲ ಹೊಳೆ ಮನೆಗೆ ಪತ್ತ ನಾಮು ಚಿಕ್ಕರಾಬ್ರೆ ಮರಯ ಹೊಳೆ ಮನ ದನ್ಪಾಚೆ ನೀದು ದತ್ತರಿ ಹತ್ತೈ ತಂಡೂನು ಚಾಪ್ಯೂನು ಅನೇಕ ಸಾಂಶಿ ಮೇಕಪ್ ಕೊನ್ಯಂ ಯೋ ಕನವೆ ಕಿಚ್ಲಪುರ ದತ್ತ ನಾಯಕ 5-10 ಮಿನಿಟ್ ದತ್ತ ಬಾ ಚಿಕ್ಕಿರಾಬ ಹೋ ಚರಡು ಅನಿಯನ್ ಬೈ ಸುಂದಲ್ವೆ ಶನಿವಾರ ಮೈ ಕುಡ್ಲೆ ಅಜೂರ್ ದತ್ತತಿ ಬಾಕಿ ಟೈಮರಿ ಮಿಗಲ್ ಹುಡುಗ ಸೂಸನ ತುಮ್ಕ ನವೆ हळेमा तुका गुत्तस नवे आमको अज्जूच बरोच मस्त असता तें पुरा दत्तरी बायर वचून खेळया म्हण दिसता तें पुरो कोर न्हेताना राती जाता जेवचे न्ही न्हिदोचे तशी जावन आमकां तुगेले उलोवचेक टायम मेळना हळेमा ಸಾರಿ ಹೊಳೆಮ್ಮ ಬೇಜಾರ್ ಕೊಂಡ್ಗೆನಕ್ಕ ಅತ್ತ ಚಂದ ಕಾಣಿ सांगतो ಹಾ ಕಾಣಿ ಸಂಗನಿದಲ್ಲದಿ तुम्ही मग खई सोडतती हा काणी सांगतात मध्य कोणे उल्लच नज्ज नुत ऐकू कायता नाय खळेमा आम्ही कोणे मध्यम तुले नती तो काणी सूर करी एक गावन तू एकल बटमा मसिलखे ता पूजे का खंकी वच्चे सिलके पुढे कालांतू आतावरी बस ट्रैन कसने नासिल नवे खई वचकदलरी चमकुनु वचकासिले ताणे वचनेतना मस्त दिवस घेत सिलके तशी दावनु तगल चरडुवाना अण्णा वचू नका म्हण हट केलिंके मागीर बटमामू चरडुवांक मेळके हांव येताना तुमकां कसं जाय कितें घेवन येता कसन हडका मेळके धू म्हळेलके म्हाका चकुली हांडी येना म्हण पूत म्हळके म्हाका अप्प हांडी म्हण दायत म्हण बटमाम तगल कामा चमकलो येताना पुत्ताक अप्प आनी दुवेक चकुली हांड दिले दुवेना करुम कुरुम करून चक्कुली खाऊन सोडली पूतस नव्हे तो लेखलेखे हे अप्प हा वैल म्हळेरी होड रूक दत्ता तेदना मस्त अप्प दत्ता हाव मस्त अप्प खवियत म्हण लेकून राती सकाळान निदलतेदना घरा म्हाका शीचेसील जागेन तू फोंड काणू ते अप्प दवर न्हू सांगतके फाय सकाळ भितर तू रूक दायनी म्हण दलरी तुका हांव कोयतीन मान सोडता म्हणटके आनी माती धांपून घरा येवन न्हिदतके सकाळ उठून पळयत खंय होड रूख दल्ला तांतू मस्त अप्प जाती तें पळोवन त्या चल्लेक भारी खुशी जातके रूख चोण बैसून अप्प खावचें सूर करतके ते अप्पे परंबळू गांव भोर न्हयतके ते गोड्डा अप्प नवे तशी रावनो तेदना एकली राक्षसी ते वाटेर येत असतके ते खे परंबळ नांकाक लागून हा हा लाय परंबळू खंय दुखून येतसे परंबळू म्हणून ती ते परंबळाचे झाड धरून येत असतके पळयतना अप्पे रुकू अरे हे हा सुरेर पळयत अशी मू अप्पे रुकू आता अप्प खाऊ का मू कशी खाऊ छावे म्हण लागतके ಕೂಡ್ಲೆ एक सांज चलिले वेस बदलसितके आणि चल्लेक म्हणके म्हाका जोर भूक लागतस म्हाका खावच्या कसने पुणीती म्हणतके तो चल्ल पापात नवे तशी जावन अप्प दितके वय दुखून तो गुडेतके ते खातके ती राक्षसी हा हा अप्प कितले रुची आस हे अप्प इतले रुची आस आणि हे अप्प खाऊन खाऊन तो रूदला मुतो चल्लो ताका खाल्यार कितले रुची आसा पुरो कशी पुणी कोरनो ताका हांव खाऊ का मू म्हणून आलोचन करतके तशी थोड्या वेळानंतर पास एक मंतारील वेस कोण येतके ती राक्षसी आणि सांगतके देवा म्हाका जोर भूक लागला खावच्या कसने पुणी दी म्हणतके तेन्ना तो पापा चल्लो एक 4 अप्प काणू तिगेल हत्तर घालतके वयर दुखून ती अयो ते पळते अप्प ते पळते गच्चेंतनी पडले पळे खावचे दायना म्हणतके आणि 4 अप्प काणू तिगेल हत्तर घालतके अयो तू घालतना पळे ओ तितले दूर वचून पडले म्हाका विंचून हाडून खावचे दायना मू म्हणतके तो चल्ल म्हणतके अशें वयर दुखून घालेले अप्प पुरो तू खंय खंय की पडली म्हणत मू हांव आतां कसो करचें म्हणतके ताका ती तू एक काम करी तुगेल जन्नुवेस पळे ते जन्नुवेक एक 4 अप्प बांदून तो घुसोडी ते हांव काण घेता म्हणतके ते चल्लेक पाप हिगे हिकमतीक गोतना पापाच म्हणतारी भूक लागला म्हण लेकून पाप तो अप्पनी काणू तगले जन्नुवेक बांदून घेवन बाक्सीतके हत्ती बाक्सील कुडले जन्नु तोग घेत नवे
ती राक्षस नव्हे ते जन्वे समेत तांडून ते चालले का तिला चिल्ला भितर भोन गेनो होत रक्त खाई तो चल्लो बाहेर येऊचक मस्त वद्दाडीत के कशी केल्यारी येऊचे दायना के ही म्हणतारी चमकू नचून सुमार दूर होत के हिक्का जोर मुतून दत के एक रन्नंतू ते चील दवरनु ते एकलो गरवांच्या रैतल असतके चल्लो तगला म्हणतके हे चील जागृती चिक्की पळोनगे हाव मुत्तून एत्ता गलरी हंख वचका म्हूण कळता नामू म्हणतके तका तो चल्लो हंगा 7 समुद्र दांटून वस थंय जागस पळे म्हणतके ती दायत हांव येवचो रे का हुशारो हंगा चील दवर नसता म्हणतके तका तो गोरवांच्या रैतलो कितले वेळांनी म्हाका राबचे दवचे 7 दिना कितले वेळ जात की तितले वेळ हांव राबता मागीर गोरवान घरा वच्चे टाइम जात नवे संजे हांव तितून घरा वता म्हणतके ती राक्षसी दायत म्हण सांगून वतके हे चील हलतास नवे त्यात भितर चल्लस मो तो हलतासील पळोवन ते गोरवांच्या रैतले एक नमोने अनुमान येतके कसं नशेपूर हंगा म्हणून तो गोर येऊन धैर्य कोण चील सोडयत कई चल्लो भायर येऊन सांगत कई ती राक्षसी म्हाका कशी दोन घेवन हाडलेली ती खवच्याक म्हणून रडत कई तेदना तो गोरवांचो रैतलो थंय आसचे सोकणी कडे जरलो दिवडो पुरा हाण ते चिल्ला भितर भरून तशीच मोठी बांदून घेवन दवरत कई आनी हो चल्लो धांवन वापस घरा येत कई मुत्तून येईल राक्षसी पळयत के चील थंयच आसा जाल्यार तो गोरवांच्या रैतल चल्ले ना असो मिगेल चील हंगस नवे म्हणून खुशी जातके म्हळ्यार तांतू जरलो दिवड पुरा आस की ना ते हलत नवे तिगेल म्हणून तो चल्लोच आसतांतू म्हणून घरा होऊन पळयत खंय तांतू चल्ले ना त्या राक्षसीक मस्त कोप येतके हो चल्लो चुकोवन घेतला असो ते आप्पे झाड खंय आस म्हण गोतच नवे थंय वचून ते चल्ले कशी पुणी कोरनो तांडून हाणू हाडता हांव म्हणून अपासन येतके ह्या पंता एक बायल मनशेल वेश घेवन येतके आनी अप्प दी म्हणून रडचे सूर करतके हे चल्लेक डाऊट येवन आसता नवे ना अप्पानी दिवचे 7 दिना म्हणतके दम्मಯ್ಯ म्हाका अप्प दी एक चूर दी देवा हांव पश्टी येवचें हे गांवाक हांव नवी इची म्हाका खंय वचका म्हणून कळना म्हाका जोर भूक लागता म्हणून एक इतले रडचे नाटक करतके तो चल्लो बद म्हणले कोनू अप्प घालतके अपास तशी करतके थंय पडले हांग पडले म्हणून तेन्ना म्हणतके तो चल्लो म्हाका जन्मेन तांणी दिवचें दायना म्हणून ताका ती जन्मेन तांणी दिवका म्हणना तुगेल हात उची चिकी दिगा कोण दी मिगेल हात ताका दी म्हणतके दायत म्हणटोन हात दिता ना अपास हात दोन तांडून चिल्ला भितर घालून घेवन वतके ह्या पण तो खंय रब्बना खंय सीधा घरा पावतके तिका सकाळ दुखून हे प्र कोण सुस्तू जालेले नवे आनी दुवेक म्हणतके हांव एक गड न्हिदत पुता न्हिदोन तरी हांव न्हावन येता तितले भितरी हे चल्लेक कट्ट कोरनो हागेलेक रांदे कोण दवरी म्हणतके हे ऐकून ते राक्षसी दुवेक भारी खुशी जातके अम्मा तू रंदे एक मनशा हाडलावे लायक दल गोमा आज लायक रंदप कोरिया म्हण सांगतके ती मागीर ती राक्षसी निद्दोन नवचे गेलतेत ना ही चील कान पळत के तांतू चल्लस तू रगडेर माती दवरी हांव तुका धाडानो मान करता म्हणतके तेदना तो चल्लो भीन अशी म्हळ्यार ताका भंय करतके भितरी भारी भंय करतके जाल्यार धैर्य आसली म्हणके नाटक कोरनो म्हाका कशी माती दवरका म्हूण कळटाना तू कशी दवरका म्हूण सांग हांव तशी दवरता म्हणतके ती राक्षसी दुव तिकी सांचली नवे होय कितकी म्हणले कुनो रगडेर माती देवन अशी दवरका म्हणची भितरी हे चल्ले नाची तेल मात ते होड फात्तर धाडानो तिका मान करतके आनी एक सिज्जोनु ते हाता मेळलेले एक मसला पिट्टी घालून एक रंदे कोरनु वयर रचून बसतके ही राक्षसी नाव नेत्त खंय दुवे आपयतके दू खंय आसा ती रंदे दावन आसमू खंय मेळ्ळी काय तिका दुव तिका भूक लागील नवे जोर भूक लागला खंय की दुव रंदे लायक आस म्हणून जेवन न्हिदले कितकी म्हणले कोनू ही वाणगीन समज जेवतके जेवण पूर दायत म्हणटान तो चल्लो वयर रब्बून म्हणतके तू रंदे कतस पळे ते कोणाल गोतस वे तुगेल दुवेले रंदे कतस तू म्हणतके ते ऐकून ते राक्षसीक भारी बेजार जातके कितले म्हळ्यार ती वे कावसू नवे अयो मिगेल दुवेक मान कळवे हाणे
रंदे हाकोतच दल्म रडतके रडता रडता तिक कोपू आक्रोशू उक्कुनेत्त गई हे चल्लेनाजी मिगेल दुवेक मान कळवे मनुष्य दावनु हक अशिप्रा करूक धैर्य अल्वे हक्क दवर्चनज्ज हक्क मान कड़का म्हण सांगून पप्पांतू ती मळे मेट्लक चोडच एत्त म्हणताना तेव्हा ಈರೆಸಿಲ್ ತ್ಯಾಳ್ಕಂಡ್ ರೊಕೋನ್ ಸುಡ್ತಿತ್ತೆ ಚಲ್ಲ ती राक्षसी वैरत्तना तेल्लर पायदवन्नु पाणी सुनपोण मोर नतखೈ मागिरी तो चल्लो घर वापस सुत्वे आणि वापस वचनशी तो काय थैंच बसतवे तो वापस होता तो प्रति एक संकटी म्हण मेरे बाबांना आमगेल हळे मन सांगिल हे काणी कशेसील म्हण दय कोण कमेंट्स अन तिलसी येती तशी इंची लाईक शेअर सबस्क्राइब करूक विसर नकाती हाय हाय रपती चॅनल चेंज कशी कशी पुढे दय कोण होड मन कोण एक लाईक घालत पळया तशींची आमगेल प्रपंच यूट्यूब चॅनलक अनिके कोणी निपती दय कोण अत्ते येती सबस्क्राइब दयती आमक मस्त व्हिडिओ घालचे का सपोर्ट करराती आम्ही तुमकनी अनेक व्हिडिओ मेळतती धन्यवाद।